पेडण्या पारशा खाजनात मानशेची पावणी करूंक आयिल्ले तलाठी आनी सर्कल इन्स्पेक्टराक पावणी करनासतना परत वचचें पडलें. पावणी करचे पयलीं कायदेशीर कमिटी नेमची म्हूण शेतकारांनी मागलां. मामलेदारान 2 वर्सां कमिटीच नेमिल्ली ना. मानशेचो वेव्हारूय सारको ना. कांय वांगड्यांनी पावणे पयलीं हिशोब मागलो जाल्यार कमिटीच्या अध्यक्ष, तलाठी आनी सर्कल इन्स्पेक्टरा कडेन जाप ना. सगळ्या बेकायदेशीर गजालींक मामलेदार जबाबदार म्हूण आदलो आमदार दयानंद सोपटे उलयलो. पारसेच्या मानशेचो वेव्हार कशाय कसोय चल्ला. शेतकारांक 2 वर्सां ताचो फटको बसला. मानशेची पावणी करपाक म्हूण आयिल्ल्या तलाठी आनी सर्कल इन्स्पेक्टरा कडच्यान शेतकारांनी हिशोब मागलो. कमिटीच्या अध्यक्षा कडेन हिशोबूच ना. मामलेदार माझ्याकडे ऍप्लिकेशन हा 2 वर्सां झाली अंडर आरटीआय ऍप्लिकेशन केला. म्हाका डिटेल मागला हांवें मामलेदार अजून म्हाका उत्तर मेळना. 2 वर्सां जाली. शेतकारांचेर आयिल्ल्या त्या परिस्थितीक मामलेदारूच जबाबदार म्हूण आदलो आमदार दयानंद सोपटे उलयता. कमिटीची नेमणूक 15 दिसां भितर केली ना जाल्यार सगळ्या शेतकारांक घेवन पेडणेच्या मामलेदाराक घेराव घालतले म्हूण सोपटे उलोवन गेला. आणि हाचे खातीर तेजे कडेन मागता जाले ते जाले. लोकांच्या पोटार जी हे आयली शेत बुडले खर्चाणीन. पण हेचे फुडें फाल्यांच्यान ती परिस्थिती येवची ना. हाचे खातीर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फार्मर्स आय एम रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट इमिजिएट मीटिंग ऑफ द फार्मर्स, इलेक्ट द कमिटी. फार्मर्स आर देअर as per the provision. Required numbers of farmers only 10, and out of 10 only 5 members committee मामलेदार्स ड्युटी टू अपॉइंट. ताणे ती जाता तितली बेगीन करची. ती केल्यानंतर जाता तितली बेगीन पावणी करची. आणि हे जर झाले ना जाल्यार सगळ्या शेतकऱ्यांक घेऊन मामलेदारा कडून घेराव घालतलो आणि मागतलो तू यो आणि बांधून दी, पूण शेत पडून करून तुका दिवचो ना. कोणें मागीर असो तो. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. दाबोळी विमानतळा कडेन नौदळाच्या जाग्यार आशिल्ल्या खडयेच्या क्रशराक लागून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण चल्लां. क्रशराचो थंयच्या लोकांक त्रास जाता. लोकांच्या घरांनी खडयेचो पावडर वता. क्रशर विमानतळा कडेन आशिल्ल्यान पर्यटकांकूय त्रास जाता. क्रशराक कोणें परवानगी दिल्या काय तो बेकायदेशीर असो लोकांक प्रस्न. सरकारान लक्ष घालचें म्हणून लोक मागतात. दाबोळे विमानतळा लागीं नौदळाच्या जाग्यान आशिल्ल्या खडी क्रशराक लागून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण चल्लां. क्रशराची पावडर लोकांच्या दोळ्यांनी वता. प्रदूषणाचो त्रास गाडयेन यो वच करपी लोकांक जाता. क्रशर सुरू करपाक कोणें परवानगी दिली म्हूण लोकांक प्रस्न. सरकारान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालचें म्हूण लोक मागतात. आमचे गव्हर्मेंटा पयलीं पळोवपा जाय बाबा पोलिसांनी कित्याक जाता चेक करपाक. कितें करता जाल्यार परमिशन घेतल्या काय ना पयलीं पळोवपा जाय. आनी पत्र मारून एटलीस्ट कवर अप करून आपलें काम करपाक. की आमचे एअरपोर्ट आसा, एअरपोर्टार पब्लीक आसा, टुरिस्ट येता, तांकां त्रास जाता. आमचे पब्लीक वयता वास्को बायक घेवन वयता, दोळ्या भितर पावडर पडटा. तेजेर नेवी वचून विचारपा जाय बाबा कित्याक लागून तुमी पॉल्युशन करता, कवर अप करा. एअरपोर्टा लागीं देर इज अ मिशीन इज गोईंग टू मेक अ कॉन्क्रीट्स. हें इतली पोल्युशन हा कितें आमी आम लोक जे ट्रॅव्हल करता हांगासून बाय ते लोक पब्लीक हांगा रावता तांकां कितली सफिकेशन जाता. पण आमची गव्हर्मेंट हांकां कित्याक पळयना. आय जस्ट वॉन्टेड टू टेल दॅट दिस गव्हर्मेंट टू लूक आफ्टर दीस. कितली काय बरो आमचो एअरपोर्ट जाला. लोक येता वयता त्रास जाता. ब्युटी स्पॉट्स आहा, ट्युरिस्ट येता. आनी हे भाशेन इतले लोक केअरलेस आमचे गव्हर्मेंट रावन आमचे गव्हर्मेंट कांयच फायदो ना. खडी क्रशराच्या प्रदूषणाची झळ विमानतळार काम करपी कर्मचाऱ्यांकूय बसता. हांगा काम करता एअरपोर्टान आमकां ते डस्टाचे प्रॉब्लम जातला. डस्ट खूब येता आनी पॅसेंजर बी खुबशे पॅसेंजर येता तांकां त्रास जाता. आनी हांगा कितें आहा 2 व्हिलर बी कोणी वयता तांकां ते दोळ्यान बिळ्यान वयत आसता. पण असले काम करपाक परमिशन कुणी दिला तांकां ते विचार करून परमिशन दिवपाक जाय आसलें. चडशे हांगा सायडीन लोकां बी रावता, घरां बी आसा, तांकां डस्ट घरान पावता. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. जैन साधूंक दिगंबर अवस्थेत भोंवपाचो संविधानीक अधिकार दिला. तांकां कोणूच आडावंक शकना. हे पयलीं कितलेशेच जाण जैन साधू आड कोर्टांनी वचून जाले. आज मेरेन कोर्टांनी जैन समाजा वाटेनूच निकाल दिला म्हूण समाजान खुलासो केला. मडगांवां भौशीक सुवातींनी दिगंबर अवस्थेत भोंवतालो म्हूण एका जैन साधू आड मडगांव पुलिसांनी FIR घाला. ते फाटभुंयेर जैन समाजाचे फुडारी मिडिया कडेन उलयले. कांय दिसां फाटीं गोंयांत आयिल्ल्या जैन साधूक लागून गोंयांत बोवाळ जाल्लो. जैन धर्मांतल्या साधूंक दिगंबर अवस्थेन भोंवपाक संविधानीक अधिकार आसा. तांकां कोणूच आडोवपाक शकना म्हूण गोवा जैन समाजान स्पश्ट केलां. Somebody goes in a court and this thing, and even by court nothing is going to happen because there are n number of cases which have been happened in the past and all have been won by the Jain people because this is a constitutional right. Apart from the constitutional right, it is
it is the following our religion by the practice. And there is nothing wrong because this tradition is going on from years together. दिगंबरावस्थेन भोवंक साधनेचे बळगे लागता. गोंयांत दुसऱ्या आनी तिसऱ्या शतकान खंय 60 ते 70% लोक जैन धर्म मानताले. महात्मा गांधी जैन धर्माचो अनुयायी आशिल्लो म्हूण समाजाचो आर्ग्युमेंट. In the 6th and 7th century, in Goa, there was a population which was more than 60 to 70% of the Goan people were following Jainism. When the people went and asked the Mahatma Gandhi what he is talking about, are you not disturbed? He said, no, I am not disturbed at all. Because if I go to my country, I know to become a Nanga Sadhu is the highest stage in the life. साधूंनी दिगंबरावस्थेन भोवप बरोबर न्ही म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान हे पयलीं म्हणिल्लें. सोशल मिडिया वयल्यानूय मडगांवां आयिल्ल्या दिगंबर जैन साधूचेर बरोच बोवाळ जाल्लो. विशय विधानसभेतूय आयिल्लो. उपरांत बऱ्याच दिसांनी पोलिसांनी FIRूय घालो. जैन समाज म्हणटा कोणें कितलेंय हड्डे बडयले म्हूण कांयच जावचें पडूना. संविधान आनी कायदो तांचे फावरात. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.